आमकां जॉईन जातात गोवा बोर्डाचे चेअरमॅन. दिस इज अ मेजर ब्रेकिंग स्टोरी आणि खूप महत्वाची गजाल. म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयचे ज्या गजालीचेर लक्ष आशिल्लें त्यो मॉडॅलिटीज SSCच्या परीक्षेच्यो आमी तुमच्या मुखार हाडटात. सर वेलकम. जॉईन तुमी जाता आमकां स्ट्रेट फ्रॉम युअर ऑफिस. कितें आसात ह्यो मॉडॅलिटीज? म्हाका दिसता गोंयकार पेरंट्स टिचर्स स्टुडंट्स सगळे जाण तुमकां आयकुपा रावल्यात. हांव आनी तुमकां इंटरप्ट करना. तुमी सांगात कशे तरेन ह्यो मॉडॅलिटीज जातल्यो आनी 13 जुलयाक रिजल्ट म्हळ्यार कितें? नमस्कार प्रमोद भाऊ आणि थँक्यू फॉर कॉलिंग मी ऑन युअर चॅनल. आणि एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी म्हज्या खातीर मेळ्ळी की हांव तुमचे कडेन इंटरॅक्ट म्हणजे तुमच्या माध्यमांतल्यान बऱ्याचशा जाणां कडेन हांव पावता. आणि आज सर्क्युलर 21 म्हणून हो गोवा बोर्डान काडला आयच्या तारखेर. तातूंत जे मॉडॅलिटीज जे आसा न्ही दोन केला. एक जो पॉलिसी डॉक्युमेंट केला, हो पॉलिसी डॉक्युमेंट जे 80 मार्क जे आसात त्या 80 मार्काचेर किंवा सायन्साचो जर पेपर जर आसलो जाल्यार तो 65 मार्काचो. हो पेपर एक्सटर्नल पेपर म्हणून बोर्ड काडटालो, म्हणजे क्वेश्चन पेपर आशिल्लो. आता त्या पार्श्वभूमीचेर असो डिसिजन जालो की ते इंटरनल मार्क्साचेर तांचे दिवप म्हणून. इंटरनल असेसमेंट जी स्कीम आसा ती 20 मार्काचे ऑलरेडी बोर्डा कडेन आयिल्ले आसा. आणि उरलेले जे 80 आसात न्ही किंवा जे 65 मार्क्स आसात न्ही ताजी आमचे एक कमिटी बसली. कमिटीन मागीर ताचेर डेलिब्रेशन केलें. त्या उपरांत मागीर आमी एड्युकेशनिस्ट किंवा आमचे जे स्टेक होल्डर्स आसात तांचे मतां वेगवेगळी मतां घेतली तांची. त्याच्या उपरांत जी एग्जामिनेशन कमिटी जी आसता तातूंचेय ताचेर बरें डिस्कशन जालें. ताच्या उपरांत एकाडेमीक कावन्सील म्हणून एक आसता तातूंतय एक 40 मेंबरांची तातूंतय डिस्कशन जालें. आणि ताच्या उपरांत मागीर जेन्ना ती बोर्डांत जी आमी बोर्ड सगळे जे कॉन्स्टिट्यूशन बोर्डाचो आसा ताचे ऑनरेबल सगळे बोर्ड मेंबर आसतात तातूंत रिप्रेझेंटेटिव्ह गव्हर्नमेंटाचे असतात, मागीर हेडमास्टर फोरमाचे असतात किंवा टीचर्स असतात किंवा एड्युकेशनिस्ट असतात. अशा मुखार जेन्ना ती दवरली तेन्ना एक चित्र आमच्या फुड्यार आयिल्लें की आमी एक मॉडॅलिटीज जे आसा न्ही ते ह्या धर्तीचेर करप. एक जी स्कूल लेवलचेर एक कमिटी करप आणि हे सगळें करता आसतना आमी एक जो नॅशनल लेवलचेर जो CBSE बोर्ड आसा त्या बोर्डानय तशेंच पॉलिसी डॉक्युमेंट केलो. ताजी आमी मदत घेतली. आणि आमकां जे योग्य आसा आमच्या गोंयाच्या खातीर आमकां कितें योग्य आसा कशें कशें आमी एग्जामी घेतल्या त्या प्रमाणे ते वर्कआउट केलें. सगळ्यात पयलीं म्हळ्यार त्या स्किमींत पयलीं म्हळ्यार स्कूल लेवलचेर प्रत्येक स्कुलान आपली रिजल्ट कमिटी म्हणून काडप. आणि रिजल्ट कमिटीचो जो हेड जो आसतलो तो हेडमास्टर आसतलो आणि प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर जो आसा तो ताचो मेंबर आसतलो. म्हणजे 6 विशयांचे 6 सब्जेक्टीचे. इतके करून जो हेडमास्टर आसतलो किंवा जो त्या कमिटीचो हेड आसतलो ताणी ह्या सगळ्या भितर ट्रान्सपरन्सी दवरपा खातीर लागींच्या शाळेचो एक मेंबर एक्सटर्नल मेंबर म्हणून त्या कमिटीत एडॉप्ट करप. जेणे करून एक ट्रान्सपरन्सी उरतली. आमी कितें करता ते सगळे ट्रान्सपरन्स आसा. तो एक पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह कसो आसतलो आणि सगळ्या पालकांचो किंवा त्या विद्यार्थ्यांचो ह्या सगळ्या कमिटीचेर एक विश्वास आसचो म्हणून ताका आमी तो दवरला. जर 50 भुरग्यां जर सपोज सुबेज भुरगीं आसात शाळेंत जाल्यार मागीर प्रपोर्शनेटली जे एक्सटर्नल मेंबर्स आसात ते नेमचे, ते बी लागींचे आसचे. कमिटीत आनी एक प्रोविजन अशें आसा की जर खंयच्या कमिटी मेंबर्साचो किंवा हेड ऑफ द कमिटी मेंबर्साचो जर लागींचो रिलेटिव्ह बसलो आसत, ताची भुरगीं आसतली, ताची बायल आसतली किंवा ताचे लागींचे रिलेटिव्हस आसतले, भाव आसतलो जाल्यार तांणी त्या कमिटी पासून पयस रावप आणि दुसरो एक कोण तो सिनियर टीचर आसतलो ताका ती जबाबदारी दिवप. ह्या कमिटी खातीर जी ह्या संदर्भात जी ट्रेनिंग जी लागता ह्या सगळ्या स्किमीची ती ट्रेनिंग किंवा तांचे जो सगळी डेव्हलपमेंट जी जाता किंवा ह्या कमिटीचे काम कशें चल्लां ते करतात काय ना ताच्या खातीर प्रत्येक तालुक्यात मिनिमम एक जो आमचो टीम लिडर आसा किंवा जो कोऑर्डिनेटर आसा तालुका कोऑर्डिनेटर आमी नेमलेलो आसा आणि ताची ट्रेनिंग सुद्धा ती फाल्यांच्यान सुरू जाता. आता मॉडॅलिटीज अशें आसा तर सगळ्या शाळांनी फॉर्मेटिव्ह 1 आणि फॉर्मेटिव्ह 2 किंवा फॉर्मेटिव्ह 3 अशें घेतात. आता हांगा ह्या स्किमीत फॉर्मेटिव्ह 1 25 मार्क आसतात, फॉर्मेटिव्ह 2 25 मार्क दवरल्यात आणि टेस्ट म्हणजे टर्म एक्झाम जेणे कोणी घेतलेली आसा किंवा युनिट टेस्ट किंवा पिरियडिकल टेस्ट किंवा प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन किंवा इयर एंड असेसमेंट ह्या हातूंत ह्या सगळ्यात जंय जास्तीत जास्त मार्क्स पडले आसत, ज्या भुरग्याचो जास्त परफॉर्मन्स त्या खंयच्याय हातूंत आसत जाल्यार ताच्या खातीर 20 मार्क
आणि क्लास 9 जी आसा 9वेचो जो क्लास आसा त्या 9वेच्या क्लासाक जितके ताका मार्क्स पडल्या ताचे 10% मार्क्स हांगा हाडप. म्हणजे 25, 25, 20 आणि 10 अशी म्हणून ती 80 मार्काची ती इंटरनल असेसमेंट हे मार्क्स जाता. दुसरे जे कितें आसा एक मॉडरेशन म्हणून प्रकार आसा. म्हणजे ह्या स्कुलाचो खंयच्याय स्कुलाचो फाटल्या 3 वर्सांचो परफॉर्मन्स आमी पळयतले आणि खंयच्या वर्सा त्या स्कुलाच्या सगळ्या भुरग्यांनी जास्तीत जास्त मार्क घेतल्या सगळ्या विशयांनी मिळून ते एक रेफरन्स इयर म्हणून बोर्ड हो डेटा त्यांच्याकडे शेअर करता आणि त्या विशयांत त्यांचे त्या विशयांत तांकां कशे मार्क्स पडले आनी त्या प्रमाणे ह्या सुद्धा रेंजीत बसवचे पडटले. म्हणजे कशा एक 60% बाबा फाटल्या त्या बऱ्या वर्सा तुमचो जेन्ना परफॉर्मन्स आसलो त्या वर्सा तुमचे एक 25 भुरगे आले जाल्यार 25 किंवा 26 असो एक प्लस मायनस करून दवरप. अशें न्ही की त्या बरो परफॉर्मन्स आसलो त्या वर्सा तुमचे 25 असले आणि आता तुम्ही 50 भुरगे जातले जाल्यार ते चेक अँड बॅलन्सीस आमी बोर्ड ऑनलायन पोर्टलाचेर ते चेक करतलो. हे सगळे करून मागीर ताजे जर सपोज खंयच्याय भुरग्याक सपोज एक भुरगो सपोज फेल जालो आसत किंवा ताका नीड्स इम्प्रुवमेंट आमी म्हणटा जाल्यार ताज्या खातीर सप्लिमेंटरी एक्झामिनेशन म्हणून आसा आणि ही सप्लिमेंटरी एक्झामिनेशन सुद्धा स्कूल लेवलचेर घेवप. स्पेशली एबल्ड भुरगे आसा जांकां थोड्यांक प्रॅक्टिकल चुकला किंवा तांच्यांनी कांय कारणांक लागून सपोज एक्झाम दिवंक नासत जाल्यार ताज्या खातीर आनी एक प्रोविजन केल्ली आसा. ती जी रिजल्ट कमिटी आसा तांच्यांनी ठरोवप तांकां जे ऑनलायन किंवा ओरल टेस्ट दिवन बाबा तांचे मार्क्स घेवंक मेळटा काय कितें किंवा तांच्यांनी असायनमेंट केल्ले आसा प्रोजेक्ट केल्ले आसा किंवा तांच्यांनी आनी कसलो तरी ल्हानशे कितें तरी हे केल्ले आसा एक्झाम दिल्ली आसा किंवा परफॉर्मन्स केला जाल्यार त्या परफॉर्मन्साचेर त्या सब्जेक्ट टिचरान ते रेकॉर्डाचेर हाडप आणि जो आमचो रॅशनल डॉक्युमेंट म्हणा त्या डॉक्युमेंटाचेर ते सगळे बरोवप आसता. तातूंतय तांकां सप्लिमेंटरी जी प्रोविजन आसा आणि हे सगळे करून तांकां आमी लास्ट डेट दिल्या एक 25-26 जून आमी दिल्ली आसा. त्या 26 जून पर्यंत तांचे जे मार्क्स आयले काय ना तातूंत मागीर खरंच तांचे जे मार्क्स ते अपलोड केल्यार ते सारखे आसात काय ना हे चेक करतले. लार्ज व्हेरिएशन आसा ताजेरय चेक जाता आणि मागीर आमकां एक आठवड्याभराचो हे दिवन आमी एक 13 तारखेक टेंटेटिवली तो रिजल्ट करप अशें आमी ठरयलें. दुसरे एक जे सर्क्युलर जे काडला आमी ते हे जे सगळे भुरगे आसा थोडे आतां सायन्सीक वतले किंवा पॉलिटेक्निकाक वतले जाल्यार तांच्या खातीर बोर्ड मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन दवरून मॅथ्स आणि सायन्स या दोन्ही विशयाचे एक पेपर एक 120 मार्काचे सगळे एमसीक्यूज आणि 150 मिनिट्स म्हणजे जवळजवळ 2.5 वराच्या टायमात तेंचे ते तितले 120 क्वेश्चन तांच्याच मॅथ्स आणि सायन्साच्या हेचेर केल्ले आसा. ताजो आमी हे घातला खंयच्या टॉपिकांक कितें वेटेज दिल्ली आसा. जे टॉपिक तांच्या बोर्डाच्या एग्जामीक आसात ते टॉपिक घेतले आसा. हाज्या उपरांत जो मॉडेल पेपर येतलो तो आणि काय कालांतरान तो मॉडेल पेपर आमची कमिटी करता तेन्ना आमी तो पेपर आमी घालतले. अशे प्रकारचे हे आमची अशी ही एक्झाम आसतली. बाकीचे सगळे जे भुरगे जे आसात ते मेरिटाचेर आर्ट्साक वतले किंवा कॉमर्साक वतले किंवा तुमच्या वोकेशनल स्ट्रिमाक वतले. सर 2-3 प्रश्न सामके सादे मनशाच्या मनांतले. पयली गजाल म्हळ्यार सगळे जाण सरसकट पास जातले अशें जावचें ना आनी सगळे जाणांक सरसकट भरपूर पर्सेंटेज मेळटली अशेंय जावचें ना परीक्षा ना म्हणटकीर. बरोबर या आणि दुसरी गजाल सर इम्पॉर्टंट जी आसा ती म्हळ्यार तुमी म्हळें की हाजे बाबतींत फाटली 3 वर्सांचो रिकॉर्ड घेवनय सो तुमी तो चॅक्स एंड बॅलन्सीस दवरतले की अकस्मात 60% वयर किंवा डिस्टिंक्शना भितर भरमसाट भुरगे वचचे न्ही हाजे हो तुमी कशें फायन ट्यून करतले? आता कशें आसा प्रमोद बा म्हणजे चडशा स्कुलांची म्हणजे जनरल परसेप्शन कशें आसा की सगळे जाण इंटरनल मार्क जे बोर्डाक जे मार्क घालूंक जाय ते सामके हाय एंडार घालप. आता ही अशी सिच्युएशन जाली की तांच्यांनी एव्हरेज काडलेली आसा आणि करता म्हणजे 20 मार्काचो किंवा 25 मार्काची ही जी टेस्ट आसा कन्वर्टेड टू 25 मार्क आसतली तातूंतय तांकां थोड्यांनी थोडी स्कुलां खरीच सिन्सियर आसा की इतले मार्क दिवचे ना म्हणून आणि थंय तांकां कशें आसा की एक्चुअल तांच्यांनी कितें केल्लें आसा ही सगळी जे असेसमेंट जे आसा त्या टिचराक खबर आसा. त्या टिचरान ताका फाटल्या 2 वर्सां ताका पळयल्लो आसा. बरोबर. ताजेर ते मॉडरेशन जातलें आणि मॉडरेशनाक आमी प्लस मायनस एक 4 मार्काचे अशें हे दवरल्या. म्हणजे अशें न्ही की एक भुरगो आसतलो की जाका 89% पडल्या आणि तो जवळजवळ 90% वचोंक जाय आशिल्लो जाल्यार तो जो हे आसा जो डिफरन्स आसा की ताका खंयच्या रेंजीर हाडप हे त्या कमिटीन किंवा त्या सब्जेक्ट टिचरान रेकॉर्ड करचे पडटले बरोवचे पडटले. आता दुसरो प्रश्न तुम्ही विचारलो तो की सगळे सरसकट म्हणून हो जो आसा न्ही हे
नो हे सरसकट पास जातले हाजे परस कोणी फेल जातलो काय कितें हांवच विचारता प्रश्न. ते ह्या स्टेजीर कळपाक ना, कित्याक थोडे भुरगे आसात न्ही, हय. थोडे भुरगे त्या वेळार तांकां दिसलेले की खुबशे जाणांक आमकां अशें आयिल्लें की ते असायनमेंट कंप्लीट करिना किंवा तांच्यांनी रिस्पॉन्स दिनात आमकां. म्हळ्यार अशा वेळार तांची आतां खरी हे टेस्ट लागतली. म्हळ्यार अशेय थोडे भुरगे आसा की तांकां बाबा सारकेच कमी मार्क्स पडले आसा आनी तांचे कडेन बाबा कांय करपाकच चान्सूच ना. जाल्यार आनी एकूय तांकां संदी आसा तातूंत. एक संदी आसा. सगळेच पास जातले अशें न्ही, पूण तो ह्या वेळार हांवें सांगपाक हें जावचें ना, म्हणजे म्हाका ते न्ही कळपाचें ना. तुम्ही म्हणटात की ह्याही व्यवस्थे भितर कोण तरी फेल जावपाक शकता. शकता हय, ती शक्यता आसा. आसा आसा हय. आसा. आणि या सांगात. जरी फेल जालो न्ही, एक रिलीफ कशी आसा, जरी तो भुरगो फेल जालो न्ही, तरी ताका रिलीफ आसा की आपणाक बाबा फुडें 11वेक एडमिशन मेळटलें म्हणून. ही एक प्रोविजन आसा तातूंत. 11वेक प्रोविजन आसा आनी 11वेक वता आसतना ताणें लक्षात दवरूंक जाय की सप्लिमेंटरी एक्झाम जी दितले तेच स्कूल, त्या सप्लिमेंटरी एक्झामीक तरी आपूण बाबा बसून ते क्लियर करूंक जाय. दोन प्रश्न सर. एक पयलो प्रश्न म्हळ्यार मॅथ्स आनी सायन्साची सायन्साक एडमिशना खातीर जी जातली एग्जाम ती कशी जातली? एक म्हळ्यार ताजे एक 60 मार्काचे मॅथ्साचे MCQs म्हणजे मल्टिपल चॉईस बट ऑनलायन जातली? ती ऑफलायन, शक्यतो ती ऑफलायन आसतली. ओके, शक्यतो ऑफलायन आसतली. ओके. हय, आणि ती तांच्या स्कुलांनी आसतली. ओके. आणि 2.5 वरांची ती एक्झाम ती म्हणजे आणि मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन ताका तो OMR शीट दितले आणि OMR शीटाचेर तांकां ती बबलिंग करून तांकां ती आन्सरां करेक्ट करची पडटली की सबमीट करची पडटली. ओके. ताका पोर्शन जो आसा तो मॅथ्साचो घेतलेलो आसा आणि सायन्साचो घेतलेलो आसा. आणि सगळेच ते मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आसतले. त्यांच्या स्कुलांनी ती आसतली. आमचो प्रत्येक तालुक्यात एक जो आमचे सेंटर आमी करता, त्या सेंटराचो जो इन्चार्ज आसतलो तो इन्चार्ज ती वेवस्था तांचे पर्यंत ते पेपर पावोवपाची, क्वेश्चन पेपर त्या शाळांनी पावोवपाची वेवस्था तो करतलो. आणि ताजेरय बाबा आमचे जे सुपरवायझर्स आसात किंवा जे ऑब्झर्वर आसात किंवा विजिलन्स कमिटी आहा, हे चलतले. एका दिसाचोच प्रोग्राम 2.5 वरांचोच जरी आसलो तरी ताच्या फाटल्यान जी तयारी जी आसा न्ही, ती सगळी तयारी एक्झामीचीच कशी करची पडटली. आणि एक जी एक्झामीची एक जी पवित्रता आसा आणि एक लोकांची जी पवित्रता किंवा क्रेडिबिलिटी जी आसा ती आमकां दवरची पडटली. सर, लास्ट प्रश्न म्हजो. चड भुरगे जर पास जाले ह्या वेवस्थे भितर जाल्यार 11वेक आमचे कडेन तितली सीट्स डिविजन्स आसात काय त्याही पावंड्यार एक वेगळे तरेन विचार करपाची गरज तयार जातली? कशें आसा की आमी जो रेकॉर्ड आमी पळयला, म्हणजे आमचे कडेन जवळ जवळ ऑन एन एवरेज 20,000 भुरगे आमचे कडेन आसताले, 20-21,000. तातूंतले जवळ जवळ 2,500 भुरगे हे परत रिपीट करताले वर्स. आतां अंदू कशें जालें, अंदू 24,900 भुरगे बसल्या. तातूंतलो जरी 90% जे जालो जाल्यार तरी सुद्दां जवळ जवळ एक 2,000 ते 2,500 भुरगे हे परत ह्या सिस्टमांत येतले, म्हणजे 11वेक येतले. उरलेले जर सपोज हातूंतले कशें आसा, हातूंतले थोडे भुरगे पॉलिटेक्निकाक वतात किंवा थोडे ITI वतात आणि थोडे ड्रॉप आवटूय जातात. तरी आमची सगळ्यांची तयारी आसपाक जाय की 2,000 भुरग्याची एडमिशन्स आमचे कडेन आमकां करची पडटली, एडिशनल करची पडटली. आनी ताजी आमची तयारी आसा. थोडे कडेन कशें आसा की थोडे कडेन आमचे कडेन 20 भुरगे आसात, पूण सीट्स आसात 50 किंवा 60 पर्यंत आसा, पूण तेंचे कडेन 20 आयल्या. सगळ्याच भुरग्यांक एकाच मान्य जी बरी कॉलेज आसा तातूंतच एडमिशन मेळटलें अशें ना, पूण जंय सीट्स आसात त्या लागींच्या हायर सेकंडरींनी थंय तांकां ते एडमिशनाचो लाभ घेवचो पडटा. अशें जर करीत न्ही जाल्यार सगळ्याकच ते एडमिशन एकोमोडेट करप शक्य जातलें. शक्य आसा. सर, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. आणि हांव जसं सांगिल्लें, दीस इज द बिग ब्रेकिंग न्यूज ऑफ द डे. 10वेची परीक्षा कशी जातली ही भगिरथ सरान सारके व्यवस्थितपणान साद्या सोप्या भाशेंत कोंकणीन एक्सप्लेन करून सांगला, जें म्हाका दिसता गोंयांतल्या प्रत्येक पेरंटाक आनी प्रत्येक स्टुडंटाक कळटलें. ह्या तरेन 10वेची परीक्षा जातली. द बिग ब्रेकिंग स्टोरी इज 13 जुलयाक रिजल्ट आनी ताजे खातीर 26 ते 27 जून मेरेन स्कुलांक मार्क्स सबमीट करचे पडटले. ताजे खातीर जी कमिटी फॉर्म करपाची आसा ताजेर एक्सटर्नल जो मनीस आसतलो ते सगळ्यो मॉडेलिटीज बोर्डान ठरयल्यात. आनी सायन्साक जे भुरगे एडमिशन घेवपाक सोदतात तांचे खातीर सायन्स आनी मॅथ्साची MCQ 120 मार्क्स 2.5 वरांची
परीक्षा आणि मोस्ट प्रोबेबली ही ऑफलायन जातली तांच्या स्कुलां भितर. सो जशें सरान सांगलें की 2.5 वरांचोच जरी परीक्षेचो काळ आसलो तरी एका फूल फ्लेज एग्जामी खातीर जशी तयारी जाता, जशी चॅक्स एंड बॅलन्सीस आसतात, जशी विजिलन्स कमिटी काम करता त्याच रितीन ह्या हाजेरी जातली. आणि एडिशनली बिकॉज ऑफ इंटरनल मार्क्स आणि घडये चड भुरगे ह्या वर्साक पास जावपाक शकतात म्हणून एक 2000 एडिशनल सिटांचे प्रोविजन तयारी ही गोंया भितर सद्याक आसा. घडये आपल्या हांगाच एडमिशन जाय थंयच एडमिशन जाय हें जावचें ना, पूण सिट्स अवेलेबल आसात आणि त्या सिट्साक लागून सगळे जाण एकोमोडेट जावपाक शकतात. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट ह्याय वेवस्थे भितर फेल जावप शक्य आसा. म्हाका दिसता हें सगळ्यांक कळपाक जाय. सो परीक्षा ना म्हणटकीर जग जिखलें अशा जर अविर्भावाक जर कोण आशिल्लो जाल्यार तातूंकय कोणें आसची न्ही. म्हाका दिसता हेंय बोर्डान स्पश्ट केलां. सर थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनींग. इतले बरे तरेन ह्या सगळ्या वेवस्थेची विस्कटावणी केली. म्हाका दिसता हें गोंयभर आज प्रत्येकाक हो विशय स्पश्ट जालो आसतलो. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनींग.